सो आयज न्ही हे पळया बन्स करता म्हणजे पीठ न्ही रातचे कालोवन दवरूंक जाय 8 hours दवरूंक जाय सो म्हटल्यार रातचे करून दवरया आनी फाल्यां ब्रेकफास्टाक जातले करपाक सो हांगासर न्ही हे पळयात केळी घेतला 3 जे पिकलेले केळी आसता पळय ते घेवपाचे ओके आता मिक्सरान घालून न्ही मातशें वांटून घेता ना जाल्यार कितें करपाचें चमचो घेवन ताका अशें स्मॅश केल्यार जाता ओके हें आतां मिक्सरान घालून न्ही ताका मातशें वांटून घेता सो हांगासर न्ही फाटल्यान बरयला फक्त अर्दोच केळी घेवंक जाय खंय पिकलेले ओके सो हो दवरता हो नाका मम्मी खातली सो हांगासर न्ही दोनूच घातला तितून बरयला न्ही ताका लागून आमी फर्स्ट टायम करता सो हें न्ही मातशें वांटून घेता सो हें पळय वांटून घेतला हितून केळी हे घाल पेस्ट घाल पयलीं सो एक बावलान न्ही ट्रान्सफर करता सो दही घालता दही न्ही हांगासर घेतला हाफ कप घाल सगळें घाल सगळें घाल म्हटलें घाल तूं हाफ कप आनी थोडें घेवंक जाय दही ओके जाय ना मागीर घालूंक मेळना गे मिक्स होवन मिक्स करून घे सो आनीक थोडें घालता 1/4 कप घालता कितें बरयला 150 ग्राम दही घे म्हटल्यार दही न्ही आंबट आसूंक जायना तर आंबट बी घेनाका बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी हें पळयात हें सगळें पावडर घालता सो हें सगळें घालता फूल पॅकेट घालता घालू सो हें न्ही बरें आतां कालोवन घेवंक जाय आनी काय अशें उदक बिदक काय ऍड करप ना जशें आमी पीठ काले ना तशें आमकां हें कालोवन घेवंक जाय सो हें पळयात बरें कालोवन घेतलां आतां न्ही ऑयल घालून न्ही मातशें ताका न्ही कालोवन घेवंक जाय ओके ऑयल घातला हांवें एक धाकटो चमचो आनी ताका परत न्ही बरें अशें कालोवन घेवंक जाय सो हें पळयात तेल घालून बरें कालयलां आनी हांगासर घातलां हांवें प्लास्टीक रॅप आनी हें आमकां न्ही भायरूच दवरूंक जाय 8 hours नाल्यार ओवरनायट फ्रिजीन दवरप ना ओके भायर दवरया आनी नेक्स्ट डे फाल्यां पळोवया हेजे बन्स कशें जाता ते पळोवया ओके चला सो हें पळयात ओवरनायट दवरलेले सकाळी आतां फ्राय करता आनी बरें फुगलेले आहा सॉफ्ट जाला हें पळयात ओके आतां आमी करया बन्स सो आमी न्ही फर्स्ट टायम करता पळया कशें जाता ते की आतां फुगता ते मागीर हय इतलेंच पुरो हय सो तेल न्ही तापलेलें आसा तें घालता घाल गे आनी बरें ताका ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवया सो हें पळय बरें फ्राय जाल्लें आसा आनी बरें अशें फुगला सारकें ओके सगळें फ्राय करून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो हें पळया बन्स रेडी मम्मी म्हणटा फातराचो गुणो खंय पण बरें सॉफ्ट जाला दाखयता तुमकां मागीर की आमी फर्स्ट टायम केला न्ही हें पळय जाला बरें खावून सांग तुमकां भयण म्हणपा आली दही चड पडलें गो फाटल्यान तें बरयलां पळय पॅकेटा फाटल्यान तेंच मेजरमेंटान घातलां हांवें पण न्ही तें मातशें लाटपाक जायना रे मातशें चिपचिप म्हणजे हें कशें पिचपिचे आसलें सो थोडें दवरला फ्रिजीन थोडें आतां केला खावून सांगता तुमकां आनी तेज्या वांगडा न्ही चटणी केला चटणी बीन करतात ग्रीन चटणी सॉरी ग्रीन करनात व्हायट आनी रेड चटणी करतात ही चटणी तुमकां शेअर केला खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें ओके शिव पळोवन धांवलो फातर केला खंय पळय जालां बरें पळय खावून सांगता तुमकां कशें जालें तें शिव कितें म्हणटा पळय हें तुवें व्हिडिओ दाखयला फातर का खंय काय त्रास घालून केला हांवें फातर केला काय हांव तुमकां सांगना हें करा म्हणून हांवें आमी ट्राय केला आनी दाखय तुमकां पळय हय तसा निशिना भितर बरें आहा बरें जाला फक्त ते मातशें न्ही मातशें न्ही दही चड पडलें म्हणून तें कालयतना न्ही मातशें लाट्टाना न्ही जायना जालें तें पण बरें जाला खावून सांगता तुमकां आनी चटणी केला हेज्या वांगडा खावपाक जाय कट कर ऋतुकान आहा खंय तो पळोवन भिलो फातर खंय पण एक दाखयता तुमकां हांवें न्ही पयलीं हांव म्हाजें चॅनल आसलेलें न्ही कुकींग चॅनल तेन्ना केलेलें हांवें बन्स म्हणजे अशें मैदा बी पॅकेटांतलें न्ही आं अशें मैदा बी घालून तें बरें जाल्लें हट्टी केलें हांवें तें तुमकां दाखयता हें अशें म्हणना की तुमकां तुमी ट्राय करा म्हणून तुमी हाडून करा पॅकेट पण दही न्ही मातशें कमी घाला पण हांवें न्ही फाटल्यान तितलें भरलें पळय तितलें दही घातलेलें पण तें चड जालें तें पण ओवरऑल बरें जाला बरें फुगला बी बरें जाला आनी टेस्ट बी सामको बेस्ट आहा ओके आमी ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता फातर बन्स चला
तो सकाळी फातर बन्स खाऊन काय ब्लॉग करू ना, चा पिले, मागीर झाडू मारपाचे पुसपाचे कामां तेच बारीक बारीक. मागीर आयज दूध पिड्ड्यार जालें न्ही, 1 लिटर मेळ्ळें, 1 लिटर दूध पिड्ड्यार जालें. जस्ट न्ही पनीर करून दवरला हांवें. बेश्टें कित्याक वेस्ट करूंक जाय हेका न्ही, पनीर करून दवरलें न्ही केन्ना कितें भुर्जी करपाक जाय पडटा. सो बायडे हांवें तें केल्लेलें पनीर पळय थोडेशें उरलेलें. इफ पनीर बी उरलें न्ही तर डीप फ्रिजीन दवरात. एक खाऊन पळय कितें बरें आसा टेस्ट. डीप फ्रिजीन दवरलें न्ही पनीर बरें उरता, खूब दीस बरें उरता. अशें सकयल दवरलें न्ही तें मागीर पिड्ड्यार जाता. म्हाका नाका. सो थोडेशें पनीर आसलेलें म्हटल्यार बेश्टें सुका कर, काय ना, कांदो टोमॅटो मिरची पावडर हल्दी पावडर गरम मसाला अशें घालून सुका घालपाचें. तशें उरता मागीर तें फ्रिजीन ताका लागून. आनी आयचे दाखयता स्पेशल. रित्री खायना म्हणटालो, एक खालें मागीर ताणें. खावच्या पयलीं बेश्टोच आपल्या नाका काय बरें जाला. फक्त इतलोच सायजीन मातसो धाकटो जाला आनी बरें सॉफ्ट जाला. खालें मागीर भूक लागलें न्ही ऑटोमॅटीक खातात. सो मम्मी करता. पण कितें रे तुका कितें जालें हिंदी बरें म्हटलें मरे, ओद्दोळच्यान ताका सांगता हिंदी बरें रे बरेंच ना पळय मंडेच्या स्कूल. सो इतलें पनीर आसलेलें. सो म्हटलें बेश्टें अशेंच कांदो टोमॅटो घालून न्ही एक सुक्का करता. आनी आयज मम्मीन केला दाळेचे तोय. हें तुमकां हांवें ऑलरेडी शेअर केला. दाळेचे तोय आनी ब्रिंजल फ्राय बी आसलें न्ही बरें जाता. सो वांगी फ्राय करतलें आनी हें पळयात पनीर दवरला हांवें. सो जालें काम. बेश्टें कांदो टोमॅटो आनी मिरची पावडर हळदी पावडर इतलें घालून सिंपल. तें तुमकां रेसिपी शेअर करना हांव. ओके तुमकां सांगू इतलें गरमी येता. अशें सांगलां की पावस येवपाचो आहा खंय. आयज फाल्यां अशें पावस पडपाचें आहा खंय. भायर सामकें अशें काळोख जाला सारको. आनी इतलें गरमी येता सांगू तुमकां. उदीक पिवन अर्दें उदीक पिवनूच पोट भरता. मागीर जेवण बी वचना मागीर अशें जाता मागीर आमचें ताका लागून. ओके सो तुळशीचें लगीन जालें. सो आतां हें काडूंक जाय. हें लास्ट उरलेलें तें मेरी आतां आयज काडनाका पप्पा हाडटलो. तें मागीर लायटींग आनी आकाश कंदील तें काडूंक जाय सगळें. आसूं रे आतां आनी. ओके चला म्हाजे मातशे कपडे उरला फोल्ड करपाचे. ते कपडे फोल्ड करून घेता. आनी तशें उरता मागीर आनी रास पडटा मागीर कपड्यांचे. तें आसा फोल्ड करून दवरता. आनीक आसा वयर कपडे. तूं करता घडी. हेडे एक काम धड जायना. बारीक बारीक कपडे आसता पळय टॉवेल बीन तसले घडी करता. ताका टी शर्ट बीन असले जायना. बाबा इतले कपडे पडला बरें दिसना मागीर ते पळोवपाक. ओके सो हें फोल्ड करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो तुमकां दाखयता मम्मीन ते पनीर भाजी केल्लें न्ही. हें पळयात खूब सिंपल. कांदे टोमॅटो कांयच ना. खबर आहा तुवें कितले खाले ते. शिव आयलो. तुका कितें काम सांगलेलें हांवें. आतां कितें म्हणनाका तूं. कुकर काय आसा म्हाका खबर ना. तूं म्हाका तें नंबर दी पळोवया हांव उलयतां. खंय वयतले. ओके चल म्हाका घेवन वच. हांव आज झगडून हाडटा कुकर. हेका न्ही याद करचें पडटा परत परत परत. आनी म्हाका युट्यूब फॅमिलीन सांगला कुकर सोडनाका म्हणून. हांव कुकर सोडचें ना. मोर्चा करतले पण कुकर सोडचें ना हांव. आयज आमी वचपाचें आहा भायर. सांगता मागीर तुमकां त्या लागून तें तेन्ना हांव वयतलें ते शोरुमान आनी आयज कुकर घेवन येता. राव नाल्या जावचें ना तें तशें उरतलें. आनी आमचो पळय हांगा फातर बंद म्हाका तें बंद पयलीं की हांसोंक येता. कोणाक हांव पडला पळय 2 कोण घातलो पळोवया. हांव सांजचें घातलें चाया वांगडा. कोण खावू ना खावू म्हाका पडलेलें ना. हांव खाता. हो बेश्टो हेणें खालें बंद. खाल तें आवडलें ताका. तर जेयता मागीर तुमकां सांजचें भाटणाक वचपाचें आहा भायर खंय तें तुमकां सांगता मागीर. कितें चला. पावस पडटा हो पळय आनी हो पळय हांगा. अरे उदीक येता भितर. तुमकां सांगलेलें सकाळी गरमी येताले काळोख जालेले. पळय ओय यो आकाश कंदे गेले भिजले. उठ रे भितर यो. बरो येयलो पावस. सो आमी रेडी जाली वचपाक. पावस पडटालो मागीर वचपे या का नाका मागीर परत वचून येवया. मागीर एका टायम मेळना. आमी वयता जुडियोस कपडे हाडपाक. कितें लागून कपडे हाडपाक. दिवाळी जाली सगळें जालें. आतां आनी कितें कपडे. हें मागीर तुमकां घरा येवन सांगता की ऑलरेडी टायम जालो. स 6:30 जाली पण भायर काळोख जाला. बरो येयलो पावसान. कसलो गुडगुडो. सो पयलीं जुडियोस गाडी हांगा दवरला. सो पयलीं आमी वयता जुडियोस. मागीर खंय वचपाचें पळोवया. जें कितें म्हाका जाय तें मेळ्ळा पुरो कपडे. सांगता मागीर तुमकां. ओके चला.
जुडियोसांनी पाकी मेळपाक खूब मुश्कील, पण आयज मेवळे आमकां. शनिवारचे येवंक जायना, सॅटर्डे संडे न्ही खूब रश आसता हांगासर. हां वायट नाका म्हाका. बरो आहा, पण वायटान कांय केन्नाच कपडे घेना हांव. वायटान न्ही कितें जाता, रोखडे डाग पडले न्ही मागीर उरता, मागीर सगळें सेम सेम आहा न्ही. सांग. शो आतां म्हटलें हें कितें म्हटलें, पयलीं कितें शिव म्हणटा पयलीं स्लिम ट्रीम दाखय, मागीर काडून दाखय. म्हाका अशें लायक घालपाक, पण आमी काय स्लिम ट्रीम ना न्ही, आमच्या हांगा सायज सामकें डिफरंट. पळय खंयचें कितें बरें आहा तें. लेट्स सी. तें पळया राव. शू कितें म्हणटा पळय, हें घालून दुबय या खंय. आतां दुबय व्हरता तूं म्हाका. हां दुबय थंडीक बरें हें. बरें दिसता न्ही, सामको बेस्ट. कितले का 899 बरें आसा. म्हाका नाका रे, नाका. सो हें घेतलां हांवें डेली वेअर घालपाक. पण म्हाका कितें जाय पळय तें मेळोंक ना म्हाका हांगासर. कितें रे. सो जुडियोसान न्ही म्हाका तें जाय तें मेळोंक ना. आतां पळोवया खंय वचपाचें तें. सो आतां आमी येयला म्हापसा मॅक्सान येयला. आमी लास्ट टायम दिवाळी गेल्ले न्ही मॉलान, थंय मॅक्स आहा, पण थंय न्ही इतलें बरें कलेक्शन नासलेलें. ताका म्हटलें मातशें हांगा म्हापसा पळोवया म्हटलें मॅक्सान. ती मेळ्ळा पुरो म्हाका. थंयसर न्ही जुडियोसांनी आसलेलें बरें बरें. ते कितें खबर आहा, मातशें सगळें डीप डीप अशें आसा, तसलें हांव घालना. सो हांगा मेळ्ळा पुरो. चला पळोवया. बरें आहा तेवटें पळोवया न्ही. हां बरें व्हडलें आसा हांगा. बरें आहा, बरें आहा. पळोवया. सो म्हाजे न्ही 2 मेळ्ळे म्हाका. आनी एक आहा पळय ते सायजूच ना म्हाजे. सो तुमी घरा डिलिव्हरी करता खंय, करता म्हटला न्ही, घरा डिलिव्हरी करता खंय. म्हाका ते आवडले जाल्यार घेवन. आतां रितिकाक पळयता. ती म्हणटली कसलो शॉपिंग करता काय म्हणटली. हांव तुमकां सांगता घरात. सो जस्ट पावली आमी हांगा घरा. आनी हे शिवनाथाचें न्ही हे तर बायक आहा पळय ते चार्जींग पिड्यार जालें. आनी आयज तेणें चार्जर न्यू हाडला. फटको पडलो. कितले चार्जिंगाक 8700. 3 years जाले खंय. पूण वॉरंटी सोंपलो लास्ट मंथ 20 तारखेक. आनी 2 दिसां पयलीं पिड्यार जालें. आतां आयज न्यू हाडला हें. हांव शॉक. 8000 रुपया पळय. हें एक्चुअल चार्जर तेजें. आतां उडोवपाचें उडयते काय फायदा ना. बसल्या बसल्या कडे फटको. सो पावली घरा. व्हिडिओ एंड घेता हांव. आतां तुमकां आनी काय दाखयना कितें घेतलें तें. डायरेक्ट ते जेन्ना घालतले पळय. आतां कित्याक गेल्ले आमी कपडे हाडपाक सांगता तुमकां. आतां न्ही आमकां तुमकां सांगलें न्ही हांवें खूब वॅडींग बीन आहा. कॅथलीक वॅडींग आहा, क्रिश्चन वॅडींग आहा, आमकां आपयला. आनी म्हाका न्ही अशें तांचे वॅडिंगेन न्ही अशें चुडीदार बी घालून वचपाक न्ही म्हाका अनकम्फर्टेबल दिसता. न्हू शिवनाथ सूट घालतलो खंय. बरी दिसता न्ही अशें चुडीदार बी घालून वचपाक. आनी मागीर असले म्हणजे आतां हें असले घातल्या असले बीन कितें म्हणटा ड्रेस टायप बीन अशें घालूंक बरी दिसता कॅथलीक वॅडिंगान बी. सो गेल्लें हांव पळोवपाक. सो जाय तशें मेळोंक ना म्हाका. हाडली 1-2 मेवळे. एक फाल्यां मेळटले. आनी एक ऑर्डर केला ते घरा येतले अशें. ते थंय मॅक्सानूच ऑर्डर केलें. सो ताका लागून हांव कपडे बी हाडपाक गेल्लें. कित्याक म्हाजे तसलें ना. आनी म्हाका तशें अनकम्फर्टेबल जाता चुडीदार बी घालून वचपाक वॅडिंगेक. तुमी सामके बरे गावन बीन घालता, सामके शायनींग कपडे घालता. आनी आमी चुडीदार घालून वचप ते बरें जायना न्हू ना. ताका लागून गेल्लीं आमी. सो कितें घेतलां मागीर तुमकां दाखयतलें. तेन्ना हांव वयतलें पळय वॅडिंगेर बी तेन्ना घालून तुमकां दाखयतलें तेन्ना. ओके. सो पुरो जालें. ते मॅक्सान न्ही एसी म्हाका न्ही एसी म्हणटा चड जायना. ते मॅक्सान न्ही चड वेळ एसी रावलें न्ही ताका दुखपा लागलें. जायत ना. आनी भायर सामकें लायटींग पडटा. आनी हांगा दिसता पावस. ओके चला. आनी कांय ना. ब्लॉग अशें दाखोवपाक एंड घेता हांव ब्लॉग. पुरो जालें. हय दाखयला हांवें पावस पडलो म्हण आयज. शिवनाथ तो हें हाडपाक गेल्लो बॅटरी न्ही तो चार्जर हाडपाक तुमकां दाखयलें न्ही. चार्जर पिड्यार जालें म्हणून तो हाडपाक गेल्लो तो येतार शोरुमान. ताका सांगलां एक रेनकोट घालून दवर. सांगूंक जायना आतां पावसांचे. हो थंयच उरलो. ताका लागून आमकां टायम जालें वचपाक भायर. ताका लागून. ओके. तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. पुरो जालें. ओके. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय. टेक केअर. यो रे बाय. I love you friends. Please do comment and subscribe to my channel. चला कितें दाखयता काय तुमकां कितें घेतलां हाणें.
आपण म्हाकाय खूब आवडटा असल्या पण हेका वॉर्न केला हांवें सांबाळून दवर हें खूप बरे केले दोस्त. डॉल्स वेळ खूब आहा पण हे म्हाका खूब आवडलें बरें दिसलें म्हाका हें खूब असलें म्हाका डॉल्स बी म्हाका खूब आवडटा बरें दिसता ओके ताका म्हटलं मातशें सांबाळून दवर म्हणलें ताका हांवें चल ओके चला बाय. सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा तांकां विश करता. नाव आसा जॉनिता. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॉनिता. आनी नेक्स्ट आसा एलिशिया विनोला लोपेज. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॉनिता आनी एलिशिया. Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come. Happy birthday. चला बाय.